विश्वाजीत हेल्थ मिनिस्टर हांव सांगून सोदितां तुका फिशिंगा नॉलेज म्हणटा ती 2 पयशां पासून वचपाना. आज इतलो पडे कॅन्सर जो वाडला गोंयांत तो आनी खंयचे इंडियेचे स्टेटीन हाडलो ना. हांव उलयता मुगेल्या गोंयकार भावांक सांगूंक सोदतां तुमी अलर्ट रावा. हो 2 म्हयने ह्या 2 म्हयन्याक नुस्त्याक ह्याच खंयसून तें पयलीं आमी जाण जावपा जाय. हें नुस्त्या येता तें हैदराबाद जावं ओरिसा जावं तामिळनाडू हे सांगलां हे 3 गांवांनी उदकाचे प्रॉब्लेम आनी ते कडेन आयस प्लांट शॉर्टेज. ते कडेन फ्रिजर आहा पूण आयस प्लांट ना. आनी जे नुस्त्याक आठवलो हिंगा 48 आवर्सांक जाल्यार 1 किलो हाडल्यान 1 किलो आयस घालपाक जाय म्हूण हांवें ओपनली सांगलां. सो आयस घालनासतना हें फॉर्मालीन एकठांय करून त्या फॉर्मालिनाचें उदक मारून डगोत तें चिटकोता नुस्तें आनी तें सांग फ्रेशार जाता. आनी तें नुस्त्या येत म्हूण आयज तें म्हणटा आपण बॉर्डरीचेर दवरला. हांव मानता बॉर्डरीचेर तुमी दवरला वालोर तुमकां पूण पयलीं हाडून दवरल जाल्यार आनी बॉर्डरीचेर कोणें दोळे धांकिले जाल्यार कितें. आयज दोळे धांपोवप चड जाले लोकांले. हेल्थ मिनिस्टर सांगत हांव तूं म्हणटा आपण एकाउंटेबल फॉर द पीपल ऑफ गोवा. बाबा तूं हेल्थ मिनिस्टर तूं कितू एकाउंटेबल जिते मनशां आतां खबर ना म्हाका. तूं मेलो मनशां एकाउंटेबल ना. तुका मेलो मनशां एकाउंटेबल करपाक ना. तुगेल्या हॉस्पिटलांत बॉडी पयले फावट चेंज जाली जेन्ना म्हूण तेजी तूं आनी एकाउंटेबल म्हूण कितें सांगता लोकांक. चर्चिलाचो खंय पब्लिसिटी स्टंट. He was only trying to create panic among the people of the state of Goa. I think Mr. Churchill Alemao is a good human being at heart, but uneducated on facts. Interesting to know that suddenly they have got so interested in fish because they have to be in the limelight, and I don't blame them. The Japanese government, what test it accepts and levels it accepts of the fish to get imported into the country of Japan, same standards are being applied at the borders in the state of Goa. It has been constantly being monitored by officers who round the clock are working. Surprise checks are being conducted. We have only few trucks coming into the state of Goa. Those trucks are thoroughly checked. The fish in that is checked. Random checking is the method that is where there is a standard norms which we follow. Bureau Report, Prudent.